पंचायत पयस वयता म्हणून हेज्या पयलीं ते मेंबर आसना हिंगा, हेज्या पयलीं ते सरपंच जावन वचना हिंगा, तेन्ना कित्याक करूना कंप्लीट पयशे वयता जाल्यार इतले मार्केटाचेर आमचे पंचायतीचे पयशे वचोन पंचायत आज काबार जाल्ली आहा. पंचायती कडेन फंड्स ना. हे प्रॉपर प्लॅनिंग केलें ना ह्या सरपंचान केलें ना आनी हेका लागून हो आमकां इफेक्ट जाला आमचे पंचायतीक. तर हांव सांगपाक सोदतां मार्केट कॉम्प्लेक्स आमकां जायो, शिफ्टींग केलें जायो, पूण हे आनी पॅन्डेमिकाचेर हो शिफ्ट करप म्हणल्यार आनी एक बोवाळ. कित्याक ते ठरोवन करचें पडटलें. कित्याक मार्केट वयलो थिंग घातलो रस्ते हें जालें तें जालें तेंवूय चिंतपा जाय. कित्याक हे सिट्युएशनाचेर म्हाका जाल्यार दिसना कितें सारकी विचार करूनच मार्केट कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करपाचो. आनीक सारकें पयलीं सुद्दां मेंटेनन्साचेर कोण उलयतलो तें पयलीं जावपा जाय. कोण फारीक करतलो तो, नाजाल्यार पणजे मार्केटा भाशेन जातली क्लोरांनी बील मागीर पेंडींग उरतली गोवोरमेंटान. हितून गोवोरमेंट मागीर लॉस जाता. कॉन्फरन्स आपोवपाक कारण म्हणल्यार आमचे फीश मार्केटा इश्यू सगळें खबर आहा. कुट्टाडीक फीश मार्केट बांदला आनी तो मार्केट आमकां पयलो स्टार्टिंगाक सांगलेलो हो मार्केट आमकां 2 वर्सां भितर कंप्लीट करून दिता म्हणून. पूण आयज तेका रफली अरावंड 7 वर्स जालीं फीश मार्केट कंप्लीट जायन पासून आजून तेजें सनाद आमकां मेळ्ळो ना. सरपंचान 10 तारीख जुनाची एक रेजोल्युशन घेयलां, सारकी दादागिरी करून रेजोल्युशन घेयलां की आपूण फीश मार्केट ओपन करता म्हणून. आमी तेका नोंदरे मुखार हाडलें. आमचे पयलीं म्हळ्यार सगळ्यान पयलीं आमकां आमगे MLAन एक लेटर बरयलेलें पंचायतीक की हे मार्केटाचो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जाल शिवाय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचें कितें आहा तें जाल शिवाय हो मार्केट उगडप ना म्हणून. आनी ते कारणाक लागून हो मार्केटांत उरलो आहा आफ्टर हँडींग ओवर टू द पंचायत. त्या भायर डायरेक्टर ऑफ पंचायतान आमकां जो हे मार्केट कॉम्प्लेक्स हँड ओवर करता तेन्ना आमकां क्लियरली सांगलेलें गव्हर्मेंटाचें जें कितें फॉर्मेलिटी आहा ती कंप्लीट जाले शिवाय मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑक्युपाय करूंक जायना म्हणून. आनी आमी तेज्या नोंदरे मुखार हाडलें जेन्ना मिटींगे हे सगळे पॉयंट्स ते म्हणपाक लागले तुमगे कितें आहा तें तुमी बरय, आपूण आपणागे कितें आहा तें बरयता. तें हें रेजोल्युशन घेता तेन्ना एशें करून प्लॅनिंग करून येयलोलें. तें कोणा बगले वचोन शिंकोन येयलोलें. मोबायलाचेर तेणें सगळे मॅसेजीचेर धाडलो आसलो तेका फूल रेजोल्युशन. मोबायल चोयन सांगतालें एशें करपाचें तेशें करपा म्हणून. आमकां तेणें खूंय वचोन बरोवन हाडलें आमकां पडलो ना. आमकां खाली इतलें आमची लोकांची सेफ्टी आमकां आयज जायी. आनी लोकां सेफ्टी म्हणल्यार कितें ऑक्युपन्सी नासतना हो मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑक्युपाय करपाक जायना. आनी आमचे कडेन जी सगळीं डॉक्युमेंट आहाय कंप्लिशन पयलीं म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा. कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर क्लियरली मेन्शन केलो आहा की कन्स्ट्रक्शन चालू करचे फुडें ऑक्युपन्सी घेवची म्हणून हेजें सनाद घेवची म्हणून. कन्स्ट्रक्शन चालू करचे फुडें सनाद घेवची म्हणून कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर क्लियरली बरयलो आहा. तेन्ना जाल्यार हांव नको तुका सांगपाक, बट आमची पंचायती ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचें डिसिजन कांय जायना, डिस्कशनूय कांय जायना. डिस्कशन आनी खूंय जाता आनी मागीर हिंगेन आमकां सांगताय. आतां हांवें आयकलां ते भाशेन फीश वेंडरां आपय नेलो म्हूण MLA ऑफिसां, फ्रूट वेंडरां आपय नेले म्हूण MLA ऑफिसां, आनी वेजिटेबल वेंडरां तिगांय आपय नेले एक दिसा आपय नेले आनी सांगलें म्हूण पयशे कितू ते सगळें थिंग डिसायड जाता. आमची पंचायती डिसायड जायना. पंच मेंबर कॉन्फिडन्सान घेयना ना गेलो नाही. आमचे कोणाकूय गेलो नाही. रुलिंगा कोणाक गेले जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण आमकां भायल्यानसान आयक येता. आमकां ती नुस्तेकार येता आमकां सांगताय थिंग आपय नेलोली. फ्रूटवाले येता आमकां सांगताय, वेजिटेबलवाले येता आमकां सांगताय थिंग आपय नेलो म्हूण. पयशे सगळे फिक्स केले म्हूण. आमची मिटिंगे कांय डिस्कस जालो ना कितें फिक्स केलां आनी कितें तें. लोकां तर तुमी ऑक्युपन्सी दिना आसतना लोकां तुमी बंद करता जाल्यार आमगे प्रोजेक्टाक कितें ऑक्युपन्सी नासतना ओपन करप. लोकां तुमी दिनाय मरे विदावट सनाद विदावट ऑक्युपन्सी रावपाक. सो कायदो सगळ्यांक लागता. कायदो हालीं लोकांक लागना, कायदो आमकांय लागता.